मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. खारेवाडो जेटीचेर संकश्ट. सरकारांनी नुस्तेमारी खात्याची चल्ला आडनदर. प्रश्न जाग्यार घालताच म्हणून मेळटा फकत पोकी आश्वासना. सरकार लोकांक कित्याक करता त्रास. तिडकिल्लो जुजे फिलिप डिसोजा मागता जाप. अंजुना वाठारात गंभीर रस्तो अपघात. मोटरसायकलीन कारीक दिलो धपको. टू व्हीलरीचेर आशिल्ले दोगूय जाण बरे जखमी. आसा उपचार चालू. गोंया खातीर आयएमडीन दिला नवी शिटकावणी. शेनवारा खातीर जारी केला ऑरेंज अलर्ट. जतनाय घेवपाचो दिला सल्लो. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. खारेवाडो जेटी आता संकश्टात आसा. सरकारांनी नुस्तेमारी खाते पुराय रितीन हाचेर आडनदर करतात. मुख्यमंत्र्याकडेन गाराणे घालून थकले. आमदार लेगीत येवन प्रश्न जाग्यार घालताच म्हणून आश्वासना दिवन गेले, तरी अजून मेरेन हालचाली ना. सरकार लोकांक कित्याक त्रास करता अशे आता प्रश्न तिडकिल्लो जुजे फिलिप डिसोजा विचारपाक लागला. वास्कोच्या खारेवाडी जेटी वयल्या नुस्तेमारी समाजान परतून एकदा सरकार आणि नुस्तेमारी खात्याकडल्यान सुरू आशिल्ल्या आडनदरेविशीं हुस्को उक्तायला. फाटल्याच फावटी जेटीचो एक भाग कोसळिल्लो, तरी प्रश्न तडीक लागना. आनीक कितलो तेंप आमी पाशियेस काडपाचे. मालीम जेटी, बेतूल जेटीर लेगीत गेले, पण वास्को जेटीचेर येवपाक सरकार कित्याक भिता. कित्याक आमचेर आडनदर करता. अपुऱ्या साधन सुविधांक लागून नुस्तेमारी वेवसाय कोसळत आशिल्ल्यान संघटनेच्या अध्यक्षान हुस्को उक्तायत सरकाराक उजरावन काढले. इतलेंच आयज ह्या फिशिंग जेटीचे कंडिशन सारखे बिगडलेले आसा. इतली वर्सां आमी हिंगा बोटी लायता, इतली वर्सां आयज आमच्यो बोटी हांगा आसता, पण हे पावटी कंडिशन जे आयज फिशिंग जेटीचे जालां ते पयलें केन्नाच जावंक ना. कारण जेन्ना एमपीटी मेंटेनन्स करतालो, एमपीटी जुनान मेंटेनन्स स्टार्ट करतालो काम करपाचें धोक्याचें, आनी आमी ताका प्रेशर घालून आमी सांगून तेजे फाटल्यान लागून करताले. तेच पद्दतीन आमी गव्हर्मेंटाकूय आमी सांगलें, कित्याक गव्हर्मेंटान डायरेक्टली एक एमपीए तेणे चेअरमॅनान एनओसी दिली की तुमी मेंटेनन्स करा म्हणून. सो गव्हर्मेंट 2 वर्सां जाली मेंटेनन्स केलें, टायमाचेर केलें. पूण ह्याच वर्साक ह्या गव्हर्मेंटान जे जुनान काम करपाचें आसलें तें मेंटेनन्स करूंक ना. आनी त्याच कारणाक लागून आयज ही आमची फिशिंग जेटीची दशा हे भाशेन जालेली आहा. कंडिशन हे भाशेन जालेलो. आयज आमच्यो वुडन बोटी आहाय. आमी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें, 2 फावटी हांगा MLA येयलो, पूण MLAन आयज पासून आमकां प्रॉमिस दिवन सांगलें केल्लें तें आयज पासून करूंक पावक ना. आमी हें आयकता की कॉन्ट्रॅक्टराक तेणे टेंडर पास करून हें केलो आनी दिला म्हणून, पूण आयज पासून कॉन्ट्रॅक्टर येवन देखून काम सुरवात करूना. 2 फावटी हांवें डायरेक्टराक फोन केलो. डायरेक्टर म्हणटाले, सर सी दीस दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क. कितें प्रॉब्लेम. आयज ही फिशिंग जेटीचे आयज बोगलेक मिनिस्टर येवन गेलो, 1 किलोमिटराचेर 1/2 किलोमिटराचेर आसलो. आयज तर तो फिशिंग जेटीचेर येवन हें कंडिशन पळयलें जाल्यार कितें बरें जावचें नासलें. आपले दोळ्यान पूण पळयता आसलो. ही लोकांचे प्रॉब्लेम, लोकांचे त्रास ह्या गव्हर्मेंटा कडेन हे करपाक बरें दिसता काय? हे भशेन जावपाक जाय काय? अरे हांव तुमचे कडेन कितले फावटी पांय पडलो, तुमी आमकां एश्युरन्स दीत रावले आनी एश्युरन्स दिवन तुमी आमकां हे भाशेन दवरले. आयज म्हज्यो धाकट्यो वुडन बोट्यो हिंगा लावपाक जायना. आतां तुवें पळयलां हें कॉलेज कितले म्हयने जाले हें अशेंच आहा, पूण कित्याक त्रास करप आमकां हे भाशेन. हांव हो निलकंठ हळदणकार म्हजो फ्रेंड, आमी बाराबोर आसले पयले, पूण आयज हो आमकां इतलो आमकां सायडलायट करता कित्याक तें म्हाका कांय खबर ना. तुमी मेंटेनन्स केलें, तुमी मालीम जेटीचे आख्खे सगळे फॅसिलिटी दिल्यो, तुमी बेतलांतूय केलें, पूण वास्कूच तुमी निग्लेक्ट कित्याक केलें तें म्हाका कांय कळना. डायरेक्टरान आमकां सुलभ टॉयलेट बांदून दिता म्हणलेली, आनी ती सुलभ टॉयलेट तेणी स्टार्ट करपाक 2 म्हयने जाले स्टार्ट करपाचें आसलें काम. आमचे वर्कर येयले, 2 म्हयने जाले आमच्यो बोट्यो स्टार्ट जाल्यो. आयज पासून हे सुलभ टॉयलेटीचें कांय ना. हांव आयकतां की तुमी ऑनलायन टीव्हीचेर कितें हें करून इनॉग्रेशन केलां. अरे कित्याक भिताय तुमी हे जेटीचेर येवपाक?
किती प्रॉब्लेम हा तुमकां थिंगा रावन कितें करता स्पॉटार येवन करा मरे लोकांचे बरोबर रावन करा मरे हे कांय कळना तेका जाय की हेच भाशेन हे कंडिशन हे फिशींग जेटीचे उरलेले तेका जाय आमकां वास्कोकार आमच्या बोटकार भावांक त्रास केल्लो जोरी तर कोणूय तर काम करता जाल्यार आयज हे काम करता आलो पूण हे काम करपाक तेणे फाटीं रावल्या रिजन कितेंय तरी बिहायंड आहा कित्याक म्हाका दिसता तो असो भिता आसतलो म्हाका की कितें पॉलिटिकान म्हाका हे नांव मेवतलें ओ म्हाका हिंगा कितें काम केलें म्हणटकच अरे तूंच नांव तें घेया पूण लोकांचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व कर रे कित्याक करनाय तुमी आमी हे भाशेन केन्नाय करूं ना भाशेन त्रास कित्याक करप आमकां हे फिशींग जेटीचे त्रास कित्याक करप रे आयज पळय मरे आमचे कंडिशन पळया मरे जेटीचे चोया मरे कितें जाल्या ती फिशींग जेटी आमचे कडेन अडेचशीं बोट्यो आहा पूण हालीं आमकां 10 बोट्यो हिंगा धोक्याक लावपाक जायना कित्याक त्रास करता रे देव पळयता तुमकां गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समरिता खणगावकार आणि सानिका नागवेकर. राज्यात अपघातांचे सत्र थांबपाचे नाव घेना. अंजुना वाठारात गंभीर रस्तो अपघात जालो. मोटरसायकलीन कारक धपको दिलो. 2 व्हीलरीचेर आशिल्ले दोगूय जाण बरेच जखमी जाल्यात. तांचेर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. अनियोजित उदरगतीक लागून लोकांक भोव त्रास सोंसचो पडटा. रस्त्यांची वाईट परिस्थिती संबंधी आरजीपीन साळगावात निषेध केलो. विकासाच्या नावान लोकांचे पैसे खाता अशें म्हणत तांणी संबंधित विभागाक धारेर धरले. पुढे सगळे प्रश्न जाग्यार पडटले वय, लोकांच्या गर्जनांचेर गंभीरतायेन दखल घेतले वय, वेळच सांगतलो. हांगा जे रस्त्यांक जे व्हणे पडल्या आणि हेंच्यांनी आतां गेले 1 वर्स लोकांक सफर करपाक सोडले. हांगासून लोकांक हांगासर डास्ट पोल्युशन जाता. 2 व्हीलर जाल्यार ह्या रोडांचेर चलोवंकूच जायना कित्याक फुडें गाडयो ज्यो वयता पळय तेजेर सावन तुका कितें धुल्लो जाता आनी फाटल्यान तुका रावचो पडटा कित्याक 4 व्हीलर गेल्यार 2 व्हीलराक खूब त्रास जाता हिंगासर. आनी हे टोटल फेलियर हेंचे. आनी ह्या रोडाक म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार ड्रेनी हुंयसरूच ना. ड्रेनी हुंयसरूच ना तेका लागून हे उदक हांगा रोडांचेरूच रावता आनी हितून आनीक त्रास जाता की गाडयो स्लीप जावन लोक हांगा खूब जाण पडटा. मागता हेच्या गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें. We shouldn't have all these heavy duty trucks, container trucks, mixers and all going on this residential road. We don't need it. We need a separate road from Porvorim where they can access the Pillain Industrial Estate. This is a residential road. Residences are on the right and on the left, right up next to the seminary. So we have to stop this road for this heavy duty traffic. We don't need this heavy duty traffic. Tomorrow, like Rohan said, that any of these trucks can collapse. One of their tires can collapse. They can fall on the side of the houses. They can injure people in those houses. We don't need these. What are these? Look at what the heavy duty, the big trucks going. They cannot go on this road. They need a separate bypass from Porvorim to access Pillain Industrial Estate. This residential road should remain a residential road. And very important is the road from Saligaon going to the seminary. It is so indescribably bad that maybe the MLA should go on it. And maybe, a few of those politicians should really traverse on it on a 2-wheeler and try it for themselves and see how bad it is. सगळ्यांक प्रॉब्लेम हे आता कितें जाता पळय आमकां थिंगसून 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलोन बाजारांत वयचें पडटा आनी थिंगसून जाणट्यांनी चलोन येवपाक जाय. थिंगसून परतून ना येवपाक इतल्या लोकांक त्रास म्हणजे हे एम्बुलन्स मातशें चिंतूंक जाय आसलें बाबा कितें तरी करूंक जाय आसलें आमच्या लोकांक तरी अशें भाशेचें कितें तरी दिवपाक जाय आसलें येवंक वचपाक कळ्ळें न्ही. तेका लागून जे म्हाजे बेगीन हे बेगीच्या बेगीन करता कित्याक आतां आमी साफर जालो आतां इतलो धुवळो हे रस्तो आतां पावस पडला म्हणून मातसो रस्तो बरो मातशें वत पडल्या पण मागीर रस्त्याक पयलीं गाडी वयची मोटारसायकलीची फाटल्यान वयची धुवळ्यान मरता इतलो धुवळो रस्त्याचेर या. तेका लागून मातशें तुमी पळोवचें आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां कितें तो रस्तो तेणी सांगलें 30 तारीख 1 वीक ऑफ ऑक्टोबर भितर तो रस्तो येतलो. हाव कॅन बी तो रस्तो येतलो इन द टेक्निकल वायज तो पावस पडल्या पळय रस्तो जावंक शकता फॉर्मेट जावंक शकता. मग कोणी सांगचें तेणी सांगलेलें कितें आतां तेणी दांबो हें घातलें सिमेंट कॉन्क्रीट घातलें रस्त्याक ती कॉन्क्रीट काडून तेणी परतून रस्तो फॉर्मेट रस्तो करपाक जाय. नॉट जो एका भितर 2 भितर रस्तो जावपाचो ना हो हें सांगता दिसता. डेव्हलपमेंटाक 2-2 वर्सां लागना पूण हांगासर खंय तरी अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा म्हणून हो सगळो डिले जाला
आणि आयज हे लोकांच्या घरांनी जे जेवता आसतना च्या पियत आसतना जे त्यांच्या घरा पोटान त्यांच्या धूळ वयता एका सरकार जबाबदार आसा. एका हांगासरलो लोकल MLA जो हांगासरले डिफेक्ट करून गेल्लो आसा 6 म्हयन्यांनी सगळ्यान पयलो म्हणटा तो विश्वासघात केलो. त्याने हांगासर जे लोकांक सांगले की आपूण काँग्रेसान निवडून दिले, आपूण 5 वर्सां फुडली हांगासर कंटिन्यू करतलो आणि फुडली 20 वर्सां तांकां पळोवंक मेळटली. पूण हांगासर तेणे कितें केलें, सगळ्यान पयलीं 6 म्हयन्यांनी डिफेक्ट केलें, लोकांचो सगळ्यान पयलो विश्वासघात केलो. जाल्यार हे डेव्हलपमेंटाचो विश्वासघात जावतना हे जावंक शकना की हो एवरी कामा फाटल्यान विश्वासघात करतलो. हे एका वर्सा भितर काम कंप्लीट जावपाक जाय आसलें. तेणें अश्युरन्स दिवपाक जाय आसलो. PWD कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तांकां घेवन तेणें बसून प्लॅन डेव्हलपमेंट करूंक जाय आसलें. सो अमके टायमा भितर ते अमके टायमा भितर काबार जातलें काम म्हणून. पूण आयज हांगासर लोक हो सगळो धूळ खाता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव, नितीक्षा गांवकर आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत सध्या एकार एक क्रूर घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. भाजपा लोकांमदी फकत भय निर्माण करता, गोंयांत लेगीत भाजपान गुंडांचो वापर करून दहशत पातळायल्या असो सणसणीत आरोप करत आपण भाजपाक बरेच उजरावन काढले. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. वचत थंय मारपेट, खून, चोरयो आनी हालींच जाल्ले रामा काणकोणकार क्रूर हल्ल्या उपरांत लोकांमदी भयाचें वातावरण निर्माण जालां. आपाच्या पक्षाच्या वांगड्याक कुडचडे हांगा धमक्यो आयल्यो आनी आनीक एका घडणुकेंत भाजपाच्या एका फुडाऱ्यान समाज वावुरपी स्वप्नेश शेल्लेकार हांकां धमकायलो अशी माहिती आपाचे गोंयचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी दिली. राज्यांत भाजपाच्या चालू आशिल्ल्या कारभाराच्या प्रश्नांचेर हुस्को उक्तायत आपान भाजपाचे गुंडाराज गोंयांत नाका ह्या नांवान राज्यव्यापी मोहीम सुरू केल्या अशेंय अमित पालेकारान नमूद केलें. भारतीय जनता पार्टी परत सत्तेर आयली आणि अमित शाह परत पहिल्यांदा देशाचे गृहमंत्री झाले आणि 2019 ते आज पर्यंत देशाची कितें हालत जाल्या ते तुम्ही पळयता. म्हणजे क्रायम्स हॅव बिकम द नॉर्म. क्रायम्स वाढत चल्ल्या ते आसाच, पूण क्रायम्साचेर एक्शन जे जावंक जाय ते कमी जायत चल्लां. त्या खातीर आज क्रिमिनल्स आर बिकमिंग एम्बोल्डन्ड. वायट दिसता की गोंयांत सुद्धा हो जो दहशताचो वातावरण देशभर ह्या गृहमंत्रीन एस्टॅब्लिश केल्लो आसा तो गोंयांत सुद्धा आयिल्लो आसा. आनी हो फाटल्या 5 वर्सां जी 2019 दिल्लीक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सत्तेर आयलो आणि अमित शाह जी गृहमंत्री जाले तेन्नाच त्याच वेळार तुम्ही जाणा की डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयांत मुखेलमंत्री जाले. सो ट्रेंड इज द सेम. फाटल्या 5-6 वर्सांक इतल्या लेवलाचेर क्रायम्स वाडिल्लो आसा की म्हाका दिसता हाता भायर गेल्ले आसा. आतां पळय, क्रायम्स आनी गुंड जे असता ते एका पॉलिटिकल पार्टी बरोबर खूप कितलेशेच पॉलिटिकल पार्टी बरोबर आम्ही पळयला की तांचो क्लोज रिलेशनशिप असता. लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर सीन युजिंग मनी पॉवर अँड मसल पॉवर स्पेशली टू विन इलेक्शन. मसल पॉवर तर 100% असता. पण आज जे वातावरण भारतीय जनता पार्टीन गोंयांत तयार निर्माण केला युजिंग गुंडाज, दॅट इज अ एटमॉस्फियर ऑफ टेररिझम. तुम्ही पळयला आसतले इवन जो लेटेस्ट जो इश्यू जालो रामा काणकोणकराचेर जो असॉल्ट जालो, दॅट वॉज नॉट एन अटॅक ओनली ऑन रामा काणकोणकर. इट वॉज अ मेसेज टू एव्हरी एक्टिविस्ट, इट वॉज अ मेसेज टू एव्हरी गोवन की पळय, तुम्ही जर चड व्हडल्यान आवाज काढलो तुमची हालत हीच जातली. आणि रामा काणकोणकाराक तांणी मारून उडोवंक ना, तांणी ताजी अशी हालत केल्ली आसा, तुम्ही आयकला आसतले, ताजी खूप वायट हालत आसा की फाल्यां तो जर आवाज वयर काडूंक जाय जाल्यार सुद्दां काडूंक शकतलो काय ना हाचेर प्रश्न निर्माण जाल्लो. सो इट इज अ मेसेज. भारतीय जनता पार्टीज एजेंडा इज टू यूज गुंडाज and spread this atmosphere of terrorism so that nobody questions them. आज भारतीय जनता पार्टी म्हणटा हय आम्ही भ्रष्टाचार करतले, हय आम्ही लुटतले, हय आम्ही सगळी देशाची संपत्ती आमच्या मित्रांक दितले आणि खबरदार कोण आवाज वयर काढलो. दिस इज द स्टेटेड एजेंडा ऑफ भारतीय जनता पार्टी ऑल ओव्हर इंडिया अँड स्पेशली इन गोवा. आणि इट इज नाव टाइम whether Goans should accept this or not.
आम आदमी पक्षान हाजेर कितलेशेच पावलां घेतिल्ली आसा. फाटल्या 5-6 वर्सां तुम्ही पळयलां, आमी पुलिसांनी कंप्लेनी दिल्यो, आमी रस्त्यार आंदोलनां केली, आमच्या आमदारांनी असेंब्लीन आवाज वयर काडलो, आमी गव्हर्नराक सुद्धा कितलेशेच पेटिशन दिले, कित्याक सरकाराच्या वयर गव्हर्नमेंटूच आसा. पूण वेन द होल एंटायर सिस्टम is designed with an intention to create an atmosphere of terrorism where nobody has the right or the guts to open their mouth against this government, जाल्यार म्हाका दिसता all these things are of no use. आणि आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण म्हटल्यार इट इज नाव टाइम दॅट दिस बिकम्स एक जन आंदोलन. हे आता लोकांनी हातान घेवचें पडटलें, गोंयकारांनी ठरोवचें पडटलें आमकां गोंयान असलो गुंडाराज जाय काय नाका. आणि त्या खातीर आज आमी हो एक जन आंदोलन सुरू करपाचो एक निर्णय घेतिल्लो. गुंडाराज जे भारतीय जनता पार्टीचे आसा ताच्या विरुद्ध मशाल पेटयता, ताच्या विरुद्ध आमी एक उजो पेटयता आणि ताज्या काला आमी ही कॅम्पेन आज लॉन्च करता. आणि दॅट कॅम्पेन जे आज तुमकां आमी लॉन्च करता ताजे आमी जो पोस्टर केला तो आज आमी वी आर गिविंग इट. बीजेपीचे गुंडाराज गोंयांत नाका. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समरिता खणगांवकर आणि अरुण नाईक. काही महिन्याआधी नाकेरी बेतूल आर्म्स अँड एम्युनिशन गोदामात ब्लास्ट जाल्लो. हे प्रकरण कोर्टात पाविल्ले. गोदामात बाकी आशिल्लो माल पावसा आदी सुवातेवेल्यान खाली करपाची न्यायालयान ऑर्डर दिल्ली. अजून मेरेन त्या बंकरात आशिल्लो माल नितळ करूंक नाशिल्ल्यान तांकां केपें कोर्टान बंकर खाली करपाची ऑर्डर दिल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. एप्रिल म्हयन्याक जो ब्लास्ट जो आसा हो नाकेरी बेतूल हांगा जाल्लो आनी हितूंक आर्म्स एम्युनिशनाचो जो पावडर आसा वो थंय डंप करून दवरले कडेन आसलो आनी थंय 2 गुदांव आसले. ह्या गुदांव बांदपाक एक सुद्दां परमिशन त्या कंपनीन ऑथॉरिटी कडेन घेतलें ना. इलिगली थंय 2 जे बंकर्स आसात ते उबारले आनी तितूंत आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर करून दवरले. तेन्ना एक जो आर्म्स एंड एम्युनिशनाचो जो एम्युनिशन आसा, जो पावडर आसा, दारुगोळा म्हणटात, हेजो एक गुदांव जो आसा हो ब्लास्ट जालो आनी दुसरी हितूंक तसोच उरलो. पूण ऑथॉरिटीन मात सुद्दां कोणाक कळपा दिना की दुसऱ्या हितूंक पावडर फूल स्टोरेज केले कडेन आस म्हणून. आनीक ते जातरीक जायती बोवाळ जालो, जायती एजिटेशन जाली. लास्ट ही केस जी आसा ही कोर्टा पावली. केपेची कोर्टान आज एक ऑर्डर पास केले कडेन आसा आनी ती म्हणली जाल्यार तांकां सांगले कडेन आसा हें इलिगल आनी तुमी बेगीच्या बेगीन जो दुसरी तुमकां डंप आसा हो बेगीच्या बेगीन तुमकां काडचो म्हणत. कित्याक हे इन्सिडेंट असो जालो की थंयचे लोकांनी घराच्या हारशे दारां सुद्दां हाल्लीं, हारशी फुटोन गेले, पूण ऑथॉरिटीन 1 रुपयाची काम म्हणटा तें केलें ना, कांयच केलें ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ढवळी वाठारात गोवा 365 कांय दिसा आदी उजवाडाक हाडिल्ल्या कितल्याशाच बेकायदेशीरपणान चलपी स्क्रॅप यार्डाचो सोद घेवन पालिकेन अखेरेक तांकां माथेर भरण करपाचो निर्णय घेतलोच. पुराय चौकशी करून स्क्रॅप यार्ड चलोवप्यांक 15 दिसांची मुजत दिल्या. आता पळोवया ही स्क्रॅप यार्डां केन्ना मेरेन नितळ जाता ती. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. लास्ट विकाकूच जी हे स्क्रॅप यार्ड रस्त्याक कशी आसा म्हणून स्टोरी केल्ली आनी कितले न्यूसन्स जाता हे लोकांक सांगून दिल्ले. ते प्रमाणे आज पंचायतीन इन्स्पेक्शन काढलें सगळे ऑथॉरिटी घेवन आनी ताणें पळयलें की खरेंच सगळे स्क्रॅप यार्ड आहा ते इलिगल आसा आनी हांगा कितेंय घडपाक शकता. हेल्थान तर सांगलां की हांगा जे न्यूसन्स चलता ते सारके डेंजरस आसा म्हणून. आतां पळोवया कशें एक्शन घेता आनी केन्ना एक्शन घेतले ते. सरपंचान डेप्युटी सरपंच सांगलां की 15 दिसां भितर हें सगळें डेमोलिश करून उडयता म्हणून हांगा. आतां पळोवया केन्ना उडयताले आनी कशें उडयताले ते. गेले 1-2-3 म्हयने पयलीं आमी इन्स्पेक्शन हांगसर केल्लें. तुमी सगळे आमच्या वांगडा आशिल्ले. तेन्ना सगळ्यांक आमी हांगसर ऑर्डर दिली की हे 15 दिसां खाली करा म्हणून. आनी काही लोकांनी पंचायतीन येवन मेळून सुद्दां आमकां सांगलें की आमी हें खाली करता म्हणून. आनी जाता कितें हांगसर नंबर घेतात की घर बांदता म्हणून आनी तो नंबर घराक घेवन एका नंबराचेर हांगासर ते कितले कनेक्शन घेता कितें करता आमकां कांयच कळना. आनी आमी समज येवन विचारलें बाय हांगा बिराड आसा जाल्यार ते आमी बिराड दवरूना म्हणटा. जेन्ना लोकांचे दार पण आसा आमी भितर वचून ते पळोवंक शकना की भितर कितें करता. आतां हांवें पळयलां थंय फाटल्यान फाटल्यान सामकें हळशीक आसा
तर आमच्या हेल्थाची मॅडमूय बेजार जाली सामकी पळोवपाक, कित्याक लोक हे आमचे पासून सगळें लिपोवन दवरतात. पूण आज हांवें सगळ्यांकूच सांगलें आज म्हाजें लास्ट इन्स्पेक्शन आसतलें, कित्याक 2022 ऑगस्ट 2022 आमी निवडून आयिल्लीं आनी त्या वेळाचेर आमी एसकेपाचेर आमी होल पंचायतीचे आमी 9 मेंबर आसा. म्हाका तुमकां सगळें खबर आसा की आमी कितले फावटी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा म्हणून. हेजे पयलीं आमी 7 आमी डेमोलिश केल्ले, त्या जाग्याचेर आयज परत थंय नवे उबे जाले. म्हणजे आमी गेले म्हणटा येतात त्या टायमार आमकां ते ओनर सांगता आमी फाल्यां काडटा 15 दिसांनी, फक्त आमकां कशें उलकावणी दितात की आमी काडटा म्हणून. आज जर पळोवंक वचत जाल्यार हांगासर खूब वाडलेलें आसा. सुरवात जाली आरके वयल्यान, उजो लागलो आनी हांगा खूब बोवाळ जालो, सगळ्यांक त्रास जाले, पोलिसांक त्रास जाले, फायर ब्रिगेडीक, पंचायतीक 2 दीस 3 दीस हायवे हांगासर बंद जालो, लोकांची खूब अडचण जाली. तरी पूण तेणी परत थंय भरलेलें आसा. आनी जेन्ना हे आतां लोक सगळे सांगता आमकां की हांगासर आसा पूण कोण पंचायतीत कोण हें करना, बरोवन दिना. स्वता हांवें सगळ्या मेंबरांक विश्वासान घेवन स्वता म्हाज्या नांवाचेर हांवें नोटीस काडपाची आमच्या मेंबरान हें पळयल्लें आसा. म्हणून आमी आतां आरके कडेन केली, तर तेजी अशें पळयलें की पळोवन दिसलो की तो सगळें असं भरलेलें आसा की परत जर उजो लागलो जाल्यार अख्खी ढवळी आमची वतली. आज म्हणजे लास्ट हें सांगलां हांवें की म्हाजी इन्स्पेक्शन लास्ट सगळ्यांकूच सांगलां आमी डायरेक्ट डेमोलिशनाचे ऑर्डर काडटले. स्क्रॅप यार्ड आमी पयलीं काडिल्ले ते परत वाडत रावले कळ्ळें. आनी रस्त्या सायडीक पर पेपरारी तुमगेलें एक हें आयिल्लें न्यूज आयिल्ली, परत आमी तेजे पयलीं न्यूज येवचे पयलीं कोर्टाक हायकोर्टाक कंप्लेन केलें फूल की बाबा अशें अशें स्ट्रक्चर आसा टोटली इलिगल टचिंग द हायवे अँड कॉजिंग द न्यूजन्स. सो दॅट आतां तें कंप्लेन केल्लें आसा, अजून तेजो रिपोर्ट कांय येवना. परत आतां हायकोर्टाचेर एडवोकेटाक घेवन ते फॉलोअप करपाक जाय. आमी खंय ब्रिडींग आसा जाल्यार आमी पळयतली. तशेंच हांगा जे रजिस्टर्ड हावसीस आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की ते जर समजा कोणाक रेंटेड दिता जाल्यार तांचें इन्फॉर्मेशन त्यांनी पंचायतीक दिवपाक जाय. तांकां खबर आसपाक जाय. देर आर फॅमिली वॉज स्टेईंग फॉर लास्ट 2 years they say, but owner is denying. The resident is telling that he's staying for last 2 years. So but this is the teamwork. If we have to clean and have a proper area, we need to work with the full team. So I request the Panchayat and also the other departments to come forward to help in this cleaning this area, because there is a poor sanitation, lot of garbage is there, and which is again a risk for any other incident. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान बेताळभाटी स्पोर्ट्स क्लबाक हारायलो. 3-1 अशा गोल फरकांनी जैत जोडले. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान आयोजित केल्ल्या 44व्या गोल्ड अँड सिल्वर ट्रॉफीत नावेली स्पोर्टिंग क्लबान बेताळभाटी स्पोर्ट्स क्लबा आड 3-1 अशा गोल फरकान जैत मेळयले. नावेली स्पोर्ट्स बरें खेळले आतां ते टीम सगळे बरें येतात, ते भुरगे खेळतात बरें खेळतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंया खातीर IMDन नवीन शिटकावणी दिल्या. शेनवारा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी करून जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. उपरांत म्हयनो सोंपसर येल्लो अलर्ट लागू जाला. 27 सप्टेंबर सावन राज्यातल्या चडशा वाठारांनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. वाऱ्याचो वेग वराक 50 किलोमीटर मेरेन पावूं येता, जाका लागून दर्याच्या खर परिस्थितीची शिटकावणी दिल्या. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर खर हवामान येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान 26 ते 30 सप्टेंबर ह्या काळात नुस्तेमारी करप्याक दर्यांत वचचे न्हय असो सल्लो IMDन दिला. शेनवाराक ऑरेंज अलर्ट, म्हयनो सोंप मेरेन येल्लो अलर्ट. व्हड पावस, खर वाऱ्याची शक्यताय. चडावात आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चे अच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.